पुढे पुढे तुम्ही आईच एक डिनर प्रोव्हाइड करता त्याच्याबद्दल मातशें थोडं सांगा. हेल्प गोवा हितून आमी इनिशिएटीव घेतला आनी आमी लोकांक डिनर प्रोवायड केला. पूण पयलीं सकाळीं आमी ब्रेकफास्ट लोकांक दिताले आमी. पूण आयज फर्स्ट टायम येवन आमी ब्रेकफास्ट दिता. तुम्ही किती आयटम केला? आयज आमी पुलाव दिला. आणि तुम्ही हे सगळे कसे अरेंज केले? आमी खूब जाण भुरगे आले तेन्ना मेळोन प्लॅन केलो. म्हणजे आतां आमी एक ब्रेकफास्ट दिवया म्हणून आमी आयज ठरयलें आनी आमी आयज दिवपाक ठरयलां आमी. तूं मातशें कितें सांगूंक शकता हेजेर? तुम्ही अरेंज कोण येवन तुमच्या फॅमिली मेंबर्सांनी तुमकां हेल्प केलो? ना आमी सगळे फ्रेंड मेळून आमी सगळ्यांनी लेट्स गोवा करून आमी तेज्या इनिशिएटिव्हान आमी सगळे डिनर प्रोवायड केला. पुढे आयज पळयता आसतले तुमी जे आमचे भुरगे आसा ते डेडिकेशन कितले पावरफूल आसा. आयज हे चडशे सगळे भुरगे आसा ते चडशे चिंतलाचे आसा आमचे आरची मेंबर सगळे. आनी आयज तेंच्यांनीच जावन म्हाका पासून खबर नासलें. म्हाका हो दनपारचेच सकाळचेच कळलें की हांगा हो इनिशिएटीव ते घेवपाचें आसा की रातचे टायमाचेर डिनर जे जेवण आसा ते प्रोवायड करतले तो. आनी आपूण जावन भुरग्यांनी ते रेडी केला. आनी हे सगळे भुरगे वावुरल्या हें जेवण तयार करपाक लागून आनी ते पॅक करून जावं सगळे हाडून हांगा तेंच्यांनी भुरग्यांनी रेडी करून हाडला. सो कोणाकूय समज जेवण जाय कोवीड पेशंटांचे जे रिलेटिव्स जातले जावं बाकीचे पेशंट जातले जावं जीएमसीचे स्टाफ आसा तांकां सगळ्यां कडेन मागता की आमी हांगा एवेलेबल आसा. आतां सद्याक जेवण एवेलेबल आसा आनी तुमी हांगा येवन जेवण जावं उदक आसा तें घेवंक शकता. हें मेन म्हटल्यार कारण हो एकूच आसा की जे आमचे नीडफूल लोक आसा, नीडफूल गोंयकार आसा, आयज खंय ना खंय ते त्रासान आसा. तांकां खंय ना खंय जेवण जाय, तांकां ब्रेकफास्ट जाय. सो आमी आमच्या सायडीच्यान कितें हेल्प प्रोवायड करूंक शकता ती आमी प्रोवायड करता. ताका लागून आमचे जे भुरगे आसा ते फियरलेसली भायर सरलेले आसा. खंय ना खंय लोकांची पोटाची जी भूक आसा ती पालोवपाक लागून जावं आनी कितेंय आमचे हें आसा. आतां आमची सॅनिटायझेशन ड्रायव्ह केल्ली. सो हे करून आमी कितें करूं शकता जे आमचे गोंयकार आसा तांकां खंय ना खंय जाता तितले बारीक प्रमाणान आमी हेल्प करूंक शकता ती हेल्प करता. आणि विरेश तुका कशें कितें दिसता की हे आतां तुमचे फॅमिली मेंबर्स हेल्प करता तांकां हें करपाक. सो तेंचे फॅमिली मेंबर्सांसून रिस्पॉन्स तुमकां कसो दिसता? आमकां खूब बरो रिस्पॉन्स येयल्लो आसा. आयज कितलेशे जाण जे जीएमसीन पेशंट आसा तेंचे रिलेटिव्स आसा ते आमकां मॅसेजी करता, कॉल करता. जे जीएमसीन पेशंट आसा ते आमकां पेशंटाचे रिलेटिव्स जे आसा ते आमकां मॅसेजीस करता, कॉल करता की कितें हेल्प जाय नाल्यार. आनी ते सांगता कित्याक खुबशे जाण लस जाले मात आयज खंय ना खंय तांकां दिसून येयला की आमी हेल्प मागूंक शकता म्हणून. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन सदांच तुमकां लागून सदांच आसतलें. कितें तुमची हेल्प आसा, कितें जाय नाल्यार आमच्या हेल्पलायन नंबराचेर तुमी कॉल करूंक शकता. जावं आमकां मॅसेज आमची जे पेज आसा तेजेरूय मॅसेज करूंक शकता. आमी सदांच आमच्या गोंयकारांक लागून हेल्प करूंक आसता. आनी एक ल्हानशी मॅसेज दिवपाक सोदता ह्या भुरग्यांक थँक्यू म्हणटा हांव काळजांतल्यान कित्याक ते जावन आपूण जावन येयले. कोणान तांकां सांगूंक वचून ना. आयज दर गांवांनी जे क्रांतिकारी गोंयकार आसा ते आपूण जावन भागीदार जाता. ह्या मुवमेंटान आपूण जावन भागीदार जाता. ते पळयता आतां सद्याक कितें घडणूक घडटा ती गोंयांत. आनी ती घडणूक खंय ना खंय आमी बरे भशेन सांबाळपाक, बरे भशेन साल्वार करपाक जाय. लोकांक जी आमी हेल्प करपाक जाता ती ते आपूण जावन स्वता जावन हे तरणाटे भुरगे आसा आपूण जावन स्वता जावन फुडें सरोन आपूण फुडें सरता. हे पळोवन आमकां पासून खूब बरें दिसता. आमची जी क्रांतीची मोहीम आसली ती 4 वर्सां पयलू चालू जाल्ली आनी आयज हें पळोवन आमकां खूब बरें दिसता जी आमी
खूब जाण म्हणटाले ह्युमॅनिटी म्हणटाले ही ह्युमॅनिटी खरी आसा, ही गोंयकारपण आसा आनी गोंयकारांक जो राखपाचो जो हेतू आसा तो हांगा दिसून येता. आनी अशें न्हू की हें जें जेवण प्रोवायड केलां तें फक्त गोंयकारांकूच हें कोणूय ऑल ओव्हर इंडियेचो आसूं जाल्यार इंटरनॅशनली कोणूय आसूं कोणाकूय आमी हें जेवण दितलें, कित्याक लागून आयज निडफूल कोण आसा तांकां सगळ्यांक हें जेवण मेळटलें. जावं ब्रेकफास्टूय आसा तें निडफूल आसल्यार तांकां मेळटलें. देव बरें. थँक्यू. बरोबर आहे.